हरे कृष्णा सगलोकाका आयची हे नेक्टर ऑफ डिवोशन सेशन आणि वेलकम करता आसा. आम्ही आता हे भागवत पुराण टीम खंयचे आसा हे नेक्टर ऑफ डिवोशन सिरीज सिस्टमॅटिकली करता आयिल्लो आसा आणि आता आम्ही 22nd चॅप्टरान येवन पाविल्लो आसा. हातूंत तू देवाले विंगड विंगड गुणा बद्दल वर्णन केलेलं आसा. लास्ट 2 सेशन हर ग्रेस राधिका भाव माताजीन घेतिले. आयज सेशन सांगू येता आसाची हिज ग्रेस विप्र सुदामा प्रभू. ते सेशन स्टार्ट करचे पहिले हांव तांचे बद्दल एक दोन उत्तर सांगचे प्रयत्न करता. जस्ट फॉर माय प्युरिफिकेशन प्रभुजी विथ योर परमिशन. विप्र सुदामा प्रभू तांगे लीगल नेम विक्रम भट्ट आणि तांणी मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ऑपरेशन्स ऑफ डेलॉस ग्रुप ऑफ फ्रांस हातूंत तांणी सिनियर मोस्ट पोझिशन आसाची. He did his graduation from Sudama College आणि MBA तांणी SP Jain Institute of Management तान केल्या. हे तांगेले मटेरियल क्वालिफिकेशन जाले आणि स्पिरिच्युअल लेवलार तांणी भक्ती शास्त्री बी केलेले आसा, भक्ती वैभव बी केलेले आसा. आता नेक्स्ट भक्ती सार्वभौम करचे आसतली नवे प्रभुजी. मागीर तांगेले फॅमिली बॅकग्राऊंड लायक रायट फ्रॉम हिज बर्थ आय वुड से तांगेले जन्मा पयलीं तांणी स्पिरिच्युअल टेंथ आसाची की त्यामुळे जनरेशन दोनूच वेंकटरमण टेम्पलान तांगेली फॅमिली सर्व करता आसाची. महामाया गणपती टेम्पलान करता आसाची शिरालीचे प्लस काशी मठ संस्थानात अजून पर्यंत सेव दिता आयिल्ली आसाची. तांगेल फादराल नाव हनुमंत भट्ट आणि मदराल नाव गौरी भट्ट. तांणी बी सेवा मस्त करता आसाची आणि तांगेल फादर तर सुरवातीत इस्कॉन मुंबई तू सुरवेत लाईफ मेंबर आणि वन ऑफ द लाईफ मेंबर म्हणून आसाची. तांगेल धर्मपती आम सगळो कागत आसा राधिका भाव माताजी. And she's again very good preacher. आमगेले हे भागवत पुराणान तू प्लस ऑफलाइन भी तानी करता आसाची. प्रभुजीले दीक्षा हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी थ्रू जालीले 2007 अंतू तांक दोन चेडू आसाची गोपीनाथ आणि देवामृत. हे तांगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. बाकीच तांगेले आम्ही हे एवरी वीक ऑन संडे तांगेल सेशन्स आयकुचे मस्त उत्सुका उरताची. वीकेंड सेशन तांणी घेता उरताची. प्लस वी आर फॉर्च्युनेट टू हॅव हिम फॉर अवर नेक्टर ऑफ डिवोशन सिरीज. वेलकम प्रभुजी. हरे कृष्णा माताजी. थँक यू सो मच. तुम्ही आणि तुमगेल फॅमिली यू आर इन्स्पिरेशन इन मेनी वेज. आणि तुम्ही लायक कोण प्रिचिंग कोण तुमगेल एक्झाम्पल सेट करता सुद्धा. सो थँक यू फॉर ऑल युअर सर्विसेस माताजी. हरे कृष्ण. भागवत पुराण कोंकणी टीम आक मुरलीधर चरण प्रभू आणि स्पेशली राधाकुंड प्रभू हे कन्सिस्टंटली आणि इतले रेग्युलरली खंयचे प्लॅटफॉर्म चलचे म्हणल्यार इट इज रियली अ रेअर थिंग की ओवर द पीरियड करता आसा ती. सो इट्स अ ट्रिमेंडस एफर्ट बाय द एंटायर टीम. सो तुमकां पुरा जनाक कंग्रॅच्युलेट करताची खातीर आणि कृतज्ञ आसा की आज एक तुमी सान एक सेव करचे तुमगेले एक ऑपॉर्च्युनिटी दिले खातीर. हरे कृष्ण. सो आमगेली 22nd चॅप्टराचे क्वालिटीज कंटिन्यू करूया. आज 48th दोन 64 क्वालिटीज ते आम्ही ताजे विशयी चिंतन करच्याक प्रयत्न करूया. तो सेशन जावचे सुरू जावचे पयलीं फुडें तुमकां पुरा मालगड्यांक पुरा भक्तांक नमस्कार करून तुमगेले आशीर्वाद घेवन आनी परमिशन घेवन हे सेशन स्टार्ट करता. सुरू जावचे पयलीं फुडें प्रार्थना करूया की देवा हे तुगेले गुणा विशयीचे आमी चिंतन करता आसा ती. आणि आयच्या काळान तू कलियुगान स्पेशली चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें की आमकां नॅचरली अट्रॅक्शन ना देवाल खातीर. जाल्यार आयकता हियरिंग इज द ओनली प्रोसेस की आमी रिपिटेडली आयकता आसता ती देवाल क्वॉलिटीज एंड देन मे बी सम टेस्ट वील डेवलप सम डे. आयकून सो हे त्यांची डायरेक्शनांत एक सान प्रयास आमगेल पुरा जनालो की देवाल गुण होड हे रूप गोस्वामी तसले होड संतान हे बरयलेले काव्य भक्ति-rasāmṛta-sindhu तांतूंत एक स्वल्प एक नेक्टर आम्ही आज पान करचे ट्राय करूया. थोडे आम्ही टेस्ट करूया. प्रार्थना करता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते.
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी लास्ट टाइम 47 क्वालिटीज ते डिस्कस केले। आज ही नंबर 48 दाखवून आम्ही स्टार्ट करूया सेशन। सो नंबर 48 लेवल क्वालिटी अस समृद्धिमान म्हणून देव। महासंपत्ती युक्तो यो भवेद ईश समृद्धिमान। हे ओरिजिनल नेक्टर ऑफ डिवोशन आज वर्स समृद्धिमान म्हळ्यार देवाले गुण मस्त सकट एक्झाम्पल्स आसत जाल्यार आमी एक पॉइंट आउट करूया आयच्या सेशनाचे आणि वील ट्राय अँड कंप्लीट द सेशन इन 40 मिनिट्स। सो कृष्णान द्वारकांत असताना तागेले एक जस्ट एक एक्झाम्पल दृष्टांत आसा तागेले समृद्धी खातीर की तागेले यदुवंश आशिल्ले म्हळ्यार तागेले डायरेक्ट फॅमिली मेंबर्स कशे आमगेले फॅमिलीज आसतना आसतात पळय आवसूल सायडा दोकून बापसूल सायडा दोकून फर्स्ट कजिन्स हे म्हणून तशी तांगेले कृष्णा डायरेक्ट फॅमिली द्वारकांत तागेले ओटर राबता आशिल्ली। तांणी 56 crore जन आशिल्ली, 560 million मेंबर्स आणि तांणी पुरा जन 9 लाख पॅलेसांत राबता आसली। 9 lakh पॅलेसीस आशिल्ले आणि पुरा जन कृष्णाल वयली प्रीत आशिल्ली। दे वर ऑल ओबिडियंट अँड फेथफुल। कृष्णान सांगल्या म्हणके करचें, सगळे टाइम कृष्णाल चिंतन करचें आणि 9 लाख पॅलेसांत राबून पुरा जन कृष्णाक इतली रिस्पेक्ट दिता आशिल्ली आणि तांगेले खातीर तो सर्व आराध्य आशिल्लो देव। सो रियली कोण ते द्वारका वता आशिल्ले पळय देवी देवता नारद मुनी तांणी एस्टॉनिश जाता आशिल्ली म्हळ्यार सरप्राईज जाता आशिल्ली। ह्या देवाल वैभव समृद्धीमान म्हळ्यार आमी सांगतात पळय आगेले मस्त समृद्धी आसा म्हणून, मात ते द्वारकांत पळयल्यार देवी देवता वय पळोवन तांकां कल्पन करूं जायना आशिल्ला की देवाल समृद्धी पळोवन म्हणून। सो त्या प्रकाराचे एक देवाल समृद्धी आसा म्हणून। आणि देवाल मात्र न्ही, देवाले डिवोटीज कितले सिंपल असल्यार वय पूर्ण रुपात तांगेले समृद्धी आसा। बिल्वामंगल ठाकुरान तांगेले कृष्ण कर्णामृतान सांगचे आसा चिंतामणीस चरणभूषण म्हणून, म्हळ्यार ते गोपिका स्त्रिय तांगेले पांया घालचे आभूषण आशिल्ले पळय तांचो पुरा चिंतामणी आशिल्ले। निजोन कोणाक एक चिंतामणी मेळ्ळ्यार आय मीन म्हणटा ही कॅन बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एक चिंतामणी मेळ्ळ्या बिकॉज इट्स टच स्टोन। ते गोपिका स्त्रियान तांणी पांया घालचे आभूषणांत कितलीकी चिंतामणी आशिल्ले म्हळ्यार वी कॅनॉट इमॅजिन देअर ऑप्युलन्स म्हूण बिल्वामंगल ठाकुरान सांगचे आसा। सो हे इनडायरेक्टली आमी पळोवं येता की हाव ऑप्युलंट देव आशिल्ले हे द्वारका एक्झाम्पल आनी देवाल भक्तीचे एक्झाम्पलान। मागीर वरियान म्हूण सांगचे आसा म्हळ्यार पुरा रुपारी रिस्पेक्टेबल ऑर ऑनरेबल देव। सर्वेशाम अति मुख्यो यह स वरियान इत्यते म्हूण सांगिल्लें आसा। म्हळ्यार इतले ऑनरेबल आशिल्लो देव आनी इतले रिस्पेक्टेड आशिल्लो म्हळ्यार देवी देवतांक इतली इजिली एक्सेस मेळनाशिल्लें। तातूंत द्वारकाचें आनीक एक एक्झाम्पल आसा। द्वारकांत तूं कृष्ण त्या राया म्हण केत्ता आशिल्लें आनी ऑब्वियसली इफ देर इज खंयचे व्हड पॉलिटिशियन जो आमी ह्या काळांत तूं आतां पळोवं येता की खंयचे कंट्रीचो खंयचे व्हड पोजिशनार असले प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट असल्यार then people come to meet him आणि इतले इजिली ते अपॉइंटमेंट मेळना। मात कृष्णाल ते ऑल ऑनरेबल म्हळ्यार तांगेली ती पोजिशन आमी इमॅजिन करूं येता की शिवशंभू ब्रह्मो इंद्रू तांणी पुरा जन येता आशिल्लीं की मेळच्याक देवाक आणि कृष्णाल द्वारपाल जावन आशिल्ले पळय कोण अशी खंयचे व्हड प्रेसिडेंटाल तांगेले जॉयंट सेक्रेटरी आसतले हू मॅनेज ऑल देअर अपॉइंटमेंट्स। आणि तू अशी नाही की यू आर टेकन स्ट्रेट टू द प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑर प्रेसिडेंट तुमकां त्या पॅलेस आपयतली खंय एक रूम बस करयतली आनी तुमगेले टाइम जाल दिता तुमकां भितर घेवन वतली ती। तशी तो कृष्णाल द्वारपालक आशिल्लो कोण कृष्णाल अपॉइंटमेंट मॅनेज करता आशिल्लो मस्त पंता ब्रह्माक लॉर्ड शिवाक हांकां पुरा भायर बस करयत आशिल्ले बसयात तुमी तुमगेले टाइम जाल दिता तो अमके आपयता ती देव बिजी आसा विंगड मिटिंगांत तूं। आणि एक पण तशी इन्सिडेंट सांगितलं की इंद्र भायर बैसून आशिल्लो तो कसं की एक मंत्र न्ही म्हणटा आशिल्लो तेन्ना द्वारपालकांनी येवन सांगलें की चिके हगूर म्हण डिस्टर्बन्स जाता आसा म्हणून। म्हळ्यार आमी जस्ट इमॅजिन करूं येता देवालें पोजिशन कशें आसतालें म्हणून। चिके सायलेंटली तुगेले प्रेयर्स म्हूण तो द्वारपालक इंद्रा सांगून वता
मागीर एक पंत वरुण देव येता काही ताका संकी सांगका मेळका म्हणून सांगता काही तो वरुण देवा सांग तो द्वारपालक सांगता काही नेक्स्ट एक विका खातीर टाइम ना तू नेक्स्ट टाइम आपास यो म्हणून आज आतां कृष्णाला टाइम ना मेळचेका म्हणून. सो दीस आर ऑल म्हणटात पळय युनिवर्सल हेड्स, सृष्टी चलयतले हेड्स न्ही पुरो. दिस इज देवाल कशें ऑनरेबल पोजिशन आशिल्लें म्हणून सांगता आशिल्लें की. आनी एक पंत मस्त जनान येताना तो द्वारपालक सांगता आशिल्लें की पुरा जना एक पंत सांगता आशिल्लें की म्हळ्यार इंडिव्हिज्युअली ताका सांगचें ना, म्हळ्यार मस्त सकट देवी देवता येता आशिल्ली. तो एक पंत येवन भायर येवन अनाउन्समेंट करता आशिल्लें की प्लीज आज रावू नाकात, आज बिलकुल टाइम ना, नेक्स्ट टाइम येयात. म्हळ्यार ताका इंडिव्हिज्युअली एड्रेस करचे वेळ टाइम ना. नॉर्मली कोणी व्हड देवी देवता आयल्यार यू मायट रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट हिम अशी. मात इतली पुरा देवी देवता त्या वेटिंग रूमा बसता आशिल्ली, ताका पुरा जनांक नांव घेवचे वेळ टाइम आसनाशिल्लें. तो पुरा जना एक पंता सांगता आशिल्लो द्वारपालक प्लीज पुरा देवी देवता आज वच्चात, आज टाइम ना अपॉइंटमेंट्सा खातीर कोणाक, नेक्स्ट टाइम येयात, आज ना मेळूक म्हणून. सो दॅट वॉज कृष्णास such a honorable position. And one very famous incident is there, which is also very nice. एक पंत ब्रह्मदेव येता आणि द्वारपालका सांगता की म्हाका सांगी अर्जंट ब्रह्मांडाचे मॅटर डिस्कस करचे आसा कृष्णा लोटू, जाल्यार प्लीज म्हाका हांव वतांच भितर म्हणून. म्हळ्यार ही वॉज एक्सपेक्टिंग की कसं इम्पॉर्टंट मॅटर आसा आनी तो ब्रह्मदेवूची. सो ऑब्वियसली ही जस्ट गो इन साइड, म्हळ्यार चमकता भितर वतले, तशें कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून. तो द्वारपालक राबयत के प्लीज राब्या ती म्हणून. ब्रह्मदेव एस्टॉनिश जात के हांव ब्रह्मदेव, मेकेल 4 मत तेस तुका म्हाका पळयल्या कळ्ळी हांव कोण म्हणून, तूं म्हाका सांगता शिवरा बुक. ना कृष्णान म्हाका सांगलां ताका निमगुनू भितर दिवंक सोडका म्हणून. ब्रह्मदेव लेखता काय हें कसं ना बा, जाय तर निमगून यो म्हणून सांगता काय. मागीर तो भितर वचून कृष्णा निमगून येवन भायर येता काय, जालें न्हू तुगेलें सांगू न्हू, आतां वच न्हू भितर. ना तो द्वारपालक सांगता काय कृष्णान सांगलां ती खंयची ब्रह्मांडाच ब्रह्म म्हणून. मागीर कृष्णा दिसता ब्रह्मा दिसता खंयची ब्रह्मांडाच ब्रह्म म्हळ्यार हांव न्हू ब्रह्म. मागीर तो द्वारपालक ऑलरेडी कितले की ब्रह्मा जालो मीटिंग चलता यो भितर म्हणून तुका दाखयता म्हणून. भितर गेल्यार 5 मात्या ब्रह्मस के, 6 मात्या ब्रह्मस के, 10 मात्या ब्रह्मस के, एक ब्रह्माक 100 मात्यास के. ऍक्च्युअली ते युनिवर्सा साइज कितले व्हड आसता पळय तितले मात्य आसता काय ब्रह्माक हेड्स. सो वी कॅन इमॅजिन की आमगेल युनिवर्साची 4 मात्याच ब्रह्म म्हळ्यार इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, यु नो. सो ताजे किना व्हड युनिवर्सस आसा ती. सो तांतू कृष्णान पोजिशन कळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. सो द सुप्रीम कंट्रोलर, द नेक्स्ट क्वालिटी, 50th क्वालिटी देवाले ईश्वर म्हळ्यार द्विधीश्वर स्वतंत्रश्च, म्हळ्यार स्वतंत्र इंडिपेंडंट आसतो तागेलें डिसिजन मेकिंगांतू. आनी त्या वेळी न्ही इंडिपेंडंटय न्ही तो च धुर्लंग यज्ञश्च कीर्त्यते म्हणून. म्हळ्यार तान कसं आज्ञा दिल्यार ते फॉलो जत्ताची म्हणून. म्हळ्यार कंट्रोल करचे 2 टायपाचे साध्य आसा की तांणी कसं कंट्रोल करता ती, जाल्यार देव इंडिपेंडंट आशिल्लो. आनी रूप गोस्वामी सांगिल्लें, प्रभुपाद ते बुकान बरयता ती की तांगेले इंडिपेंडंट डिसिजन मेकिंगान पळयता ती की कालिया इतलो व्हड राक्षस आशिल्लो जाल्यार तागेलें चरण कमल तागेले माथ्यार देवान ताका आशिर्वाद दिल्लो. म्हळ्यार व्हड ऋषी मुनीकय देवाल चरण कमल तांगेले माथ्यार घेवचे जायना. मात ते कालिया जावन राक्षस आशिल्लो ताका चान्स मेळ्ळें. आनी कोण ब्रह्म जावन देव आशिल्लो ताका कितले की वेळ राखूंक पडलें देवाल दर्शन घेवचे खातीर. म्हळ्यार देवाल दय म्हळ्यार तो स्वराट आसा. ही इज अ पर्सन आनी तागेले डिसिजन इज इंडिपेंडंटली टेकिंग म्हणून आमी पळयता. कोणाल्या वयर डिपेंडंट ना देव म्हूण देवान दाखयलेलें आसा. सो हें एका कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रीटमेंट म्हणटात पळय कृष्णालें ते तागेले पोजिशनारी कळटा म्हणून. कशें जालें की पुरा वेदीक लिटरेचरांतू देवाल पोजिशनान सांगिल्लें आसा की तो स्वराट म्हणून इज इंडिपेंडंट म्हणून. आनी त्या इनफॅक्ट भागवतमाचे फर्स्ट श्लोकांत येता स्वराट म्हणून शब्द देवाल खातीर. देव कंप्लिटली इंडिपेंडंट आसा म्हणून. मागीर आनीक एक श्लोक भागवतमांतू येवचे आसा ते की बलीम हरिद बी चिरलोक पालय. म्हळ्यार बलीम म्हळ्यार कसं जाल्यार आमगेल्या पुरा पॅरिफेरनेली आसता पळय आमी कसं नाही कोणाक ऑफर करता जाल्यार गिफ्ट्स देवाल पुजेन ऑफर सकट ऑफर करतात न्हू. बलीम हरिद बी म्हळ्यार ते आशिल्ले पुरा कसं ऑफरिंग करूं येता चिरलोक पालय. म्हळ्यार सगळ्या युनिवर्साचे सगळे खंयचे व्हड ब्रह्मांडाचे पुरा हेड जावन तांणी कशी देवा ऑनर करचे आशिल्लें तागेले कंट्रोलर म्हणून
किरीट कोट्यादी पाद पीठ म्हळ्यार तांगेल मात तेराशील किरीट काणू देवाले पाया लागी दवरचेशिल्ले म्हणून आनी तसल किरीट ते दिवन दिवन किरीट कोट्यादीत म्हळ्यार कितले की कोटी कटल्यान किरीट देवाल पायार समर्पण जालां कितले की काळ दोकून म्हणून म्हळ्यार देवाल आज्ञा म्हळ्यार तशी आशिल्ली म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें आनी एक भक्तान ते सांगिल्लें आसा की देवा तुगेले आज्ञानाची ब्रह्मान सृष्टी करची आनी शिवशंभून तुगेले आज्ञानाची हें ध्वंस करचें हें सृष्टीक म्हणून सिंपली तुगेले आज्ञा म्हणून म्हळ्यार देवाल आज्ञा आनी देवाल स्वराट ताजे खातीर देव सुप्रीम कंट्रोलर सो ह्या पॉइंटार 50 क्वॉलिटीज जालेले आसा आनी हें अशी सांगता ती की 50 आतां आमी 64 क्वॉलिटीज ह्या सेशनान डिस्कस करचे आसा हे फर्स्ट 50 क्वॉलिटीज जीवतत्वालेकाय आसता म्हणून म्हळ्यार बल कंट्रोलिंग एस्पेक्ट आमी हें पुरा डिस्कस केलें पळय सर्टन पर्संटेजान तूं मे बी पॉइंट हंड्रेड्स ऑफ डेसिमल 1% आमगेल्यान तूं आसच्या पुरो कशी देव इनफायनायटली व्हड आसा शाश्वत जावन देवाल शक्तीन कसं लिमिट ना तशी आमी इनफायनायट डेसिमल आसत आमगेल्या आमी कितले सान आसत ती ताजी लिमिट ना कशी देव कितलो व्हड आसा ताजी लिमिट ना आमी कितले सान आसत ताजी लिमिट ना म्हणून सांगिल्लें आसा सो ह्या 50 क्वॉलिटीज फर्स्ट 50 क्वॉलिटीज जीवतत्वाक आसा 51 to 55 हे ब्रह्माक आनी शिवाक पार्शली हे 55 क्वॉलिटीज ते आसा 56 to 60 विष्णु तत्वाक आसा म्हणून आनी 61, 62, 63, 64 हे 4 क्वॉलिटीज तांचे आमी हे सेशनान लास्ट डिस्कस करचे ते युनिकली कृष्णाले मात्र म्हणून सांगिल्लें आसा ताकाची ते भागवतमान ते श्लोक येता पळय एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं म्हणून म्हळ्यार देवान सांगिल्लें आसा हे कृष्ण तूं ताजे खातीर देवाक कृष्णाक परम पुरुषोत्तम पूर्ण अवतार और प्रभुपाद स्वाम्यान हे इंग्लिश वर्ड कॉइन केलेलें हाची पशी फुडें कोणाक हें गोत नाशिल्लें हें वर्ड देव प्रभुपाद स्वाम्यान बरयलें सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णाल खातीर सो पुरा देवी देवतांनी पुरा रुपार पूर्ण आशिल्ले देव म्हणून ते कसन ते 4 युनिक क्वॉलिटीज ऑफकोर्स लेटर इन द सेशन वील फायंड आउट मागीर नेक्स्ट क्वॉलिटी देवाला 51 चेंजलेस म्हणून सदा स्वरूप संप्राप्तो माया कार्य वशीकृतः म्हणून ह्या श्लोकांत येता म्हळ्यार आमगेल कशी आमगेले जन्म जन्मांतरा वतान आमगेले आमी विंगड विंगड देह घेवन विंगड विंगड स्वरूप घेवन आपास जन्मांत येता ती जाल्यार देवान कृष्णाल इज फ्रॉम टाइमलेस अनादी काल लोकून सेम पर्सनॅलिटी आसा देवाला नथिंग हॅज चेंज्ड आनी त्या देवाल तो आध्यात्मिक विषय वय आमी ऑर्डिनरी लिव्हिंग एंटिटीज कोण जीव तत्व आसा ती आमी आमगेल स्पिरिच्युअल पोजिशन आमगेले आध्यात्मिक रूप ते निप्पोवन वता आनी आमी विंगड विंगड देहांत आपास जन्म घेता ती जाल्यार कृष्णाल तशी न्ही कृष्णू इन इज ओरिजिनल फॉर्म तो सदैव आसता चेंजलेस म्हणून आनी जस्ट एक एग्जाम्पल घेवचें आमी एक मेटाफॉर पळोवं येता की कृष्णाल चेंजलेस फॉर्म म्हळ्यार सपोज एक खंयचे एक भूकंप जालो अर्थक्वेक जालें आनी यू सी डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन एवरीवेर पुरा कडेन पडली ती जन हें आसा कशें की किओटीक सिच्युएशन आसा म्हणटात पळय पुरो हें आसा जाल्यार त्या टायमारीची आमी आकाशा पळयल्यार इट वील लूक सो सायलेंट एज इफ हें जस्ट आमगेले मना पॉयंट वरचे खातीर स्टार्स आर देर व्हड आकाश आसा इतलें पुरो आमगेल सरावंडिंग्सांत इतले केओस आसता म्हळ्यार ध्वंस जालना पुरा कशें कोणी प्रॉब्लेम्स अशें पुरो जाल्यार ते आकाशार पळयल्यार अशें दिसतलें की हो कितलें शांत आसा कितलें ब्युटिफूल आसा कसलेंय चेंज जायना जस्ट एक आमगेल दृश्टीर पळोवचे खातीर तशींची देवाल फॉर्म म्हळ्यार चेंजलेस आसा इन स्पायट ऑफ ऑल द टेरिस्ट्रियल मिजरी म्हणटात पळय अकॉर्डिंग आमगेल पुरा जनरल फॅमिली सिच्युएशन्स ऑर वॉट एवर सिच्युएशन वी आर इन लायफ देर ऑलवेज बी प्रॉब्लेम बट वेन वी लुक अप देवाल खातीर ही इज ऑलवेज इन इज चेंजलेस फॉर्म दॅट इज वन थिंग कन्सिस्टंट म्हळ्यार राधानाथ स्वामी महाराजांनी पण कोट करचें आसा की एनीथिंग एंड एवरीथिंग म्हळ्यार ते वर्ल्ड इज डायनामीक एनीथिंग एंड एवरीथिंग म्हळ्यार पुरा चेंज जाता आसता कसं पूण एक एक पंत आमकां जावक आशिल्लें तसलें जाता आमगेले एक एक पंत नाक नातील तसले वस्तूय जाता जाल्यार वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर की कृष्णा इज ऑलवेज प्लेइंग हिज फ्लूट म्हणून केदनेची ते वृंदावनांत फ्लूट वाजून वेणू तागेले वेणू माधुर्य क्वॉलिटी ते वेणू ताजी वाद्य करून तागेले पुरा भक्तां लोट्टू तो
असता म्हणून. दॅट सिच्युएशन विल नेवर चेंज. आणि त्या आम्ही केन्ना उडगासता वर का, नो मॅटर वॉट आर सिच्युएशन इज, लाईफ इज. सो दिस इज द चेंजलेस ऍस्पेक्ट. सदा स्वरूप संप्राप्त. मागीर 50 सेकंड म्हळ्यार ऑल कॉग्निसेंट, सर्वज्ञ. देवाक ऑल कॉग्निसेंटाचे एक डेफिनेशन अशी सांगिल्लें आसा तू की खंयचे एक व्यक्तीक पुरा जनाल मनांत कसन आसा ऍट ऑल टाइम्स, ऑल द इन्सिडेंट्स लाईफ शाश्वत काल देखून कसन कोणाला ओटू जालना कसन जालना तागेल मनांत तू खंयची टायमार कसन तागेल मनांत आयिल्लें, देन ही कॅन बी कॉल्ड ऑग्निसेंट. त्या एक देवालें क्वॉलिटी आसा म्हणून. परचित्त स्थितम, चित्त म्हळ्यार मनांत विंगड जनालें परचित्त स्थितम देश कालादी अंतरितम तथा. म्हळ्यार इन्सिडेंट्स कसन जालना मनांत कसन आसा त्या पुरा उडगास दवरून यो जानाती संस्रात सर्वज्ञो निगद्यते म्हणून ताका आमी सर्वज्ञ म्हणटा ती म्हणून सांगिल्लें आसा की पुरा नमुने क्वॉलिटीज उडगास आसता म्हणून. ताचे एक एग्जाम्पल आसा आमी सांगता की की पांडव जेन्ना केन्ना तांणी रानांत आशिल्लीं ती तांगेलें तांणी तेन्ना दुर्योधनान एक स्कीम केलेलें की म्हणटात पळय दुर्वास मुनीक पेटोवचें एक टायमारी. आनी दुर्वास मुनी म्हळ्यार इतलो कोपिश्ट आशिल्लो की ताका तें पक्कने कसन ताणें टायमार सांगिल्लें जायनातलेरी तो श्राप दित आशिल्लो. ताका दुर्योधनाल तें स्कीम आशिल्लें की दुर्वास मुनीक थंय पेटोवचें पांडवा जाल्यार. आनी ताका खंडीत कोत्तास काय दुर्वास मुनी तागेले 10,000 शिश्यांक घेवन भोंवत आशिल्लो. आनी तांगेले खातीर अरेंजमेंट करनातले तो कोप येवन तो कसो करतलो म्हणून. जाल्यार दुर्योधनाल मनांत कसन आशिल्लें तें देवा कळना. ही इज ऑल कॉग्निसेंट. आनी स्वल्प टायम फुडें तो येता देव म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी त्या टायमार येताना कृष्ण द्रौपदी निमगीत खंय कसं स्वामिगेल खातीर म्हणून. तेन्ना द्रौपदी तिगेलें तें पात्र दाखोवन सांगता खंय ना हें एक कर्ण मात आसा म्हणून. तेन्ना कृष्ण तें एक कर्ण घेता खंय आनी ही सो सॅटिस्फायड हो म्हाका खुशी जाली म्हणून. मात देवान सॅटिस्फाय जाल्यार आनी दुर्वास मुनी आनी तागेले 10,000 शिष्य तांणी तें बगले न्हंयेंत तूं स्नान करता आशिल्लीं ती स्नान कोर न्हू तांगेलें प्रोग्राम आशिल्लें की पांडवाल आश्रमान तूं येवन तांकां भेटचें म्हणून. जाल्यार कृष्णान तें एक कर्ण घेतलें सिता तांगेल पुरा जनालें पोट फुल्ल जाता म्हणटात पळय दे आर एब्सोल्युटली सॅटिस्फायड. कशें आमी एक लायक कोण प्रसाद घेतरी पोट भर प्रसाद घेतरी पण सॅटिस्फॅक्शन जावन धेंक येता पळय आमकां वी बर्फ तशी तांणी न्हंयेंत तूं स्नान करतना तांकां धेंक येवन तांणी इतली सॅटिस्फायड जाता ती की दुर्वास मुनी दिसता की आतां थंय गेल्यार तांणी कसले आपास प्रसाद दिल्यार आमकां घेवचें जायच ना ताका थंय दोखून वता ती म्हणून. सो हें एग्जाम्पल रूप गोस्वामी दिता ती इज ऑल कॉग्निसेंट एट ऑल टायम्स आनी तांगेल भक्ता खातीर तांणी तत्पर आसता ती म्हणून. मागीर द नेक्स्ट क्वॉलिटी इज एवर फ्रेश, नित्य नूतना. देव एवर फ्रेश आसा म्हणून. सदानुभूयमानो पी करोति अनानुभूतवाद विस्मयं मधुरबीर यह स प्रोक्त नित्य नूतना. म्हळ्यार देवालें आतां आमगेल्यांची मस्जनाल एग्जाम्पल अशें पुरो ऑल्दो वी मे नॉट हॅव टेस्ट आमकां ते देवाल नामस्मरणाची रुच आनी की डेव्हलप जायनी अशें पुरो आनी ते हगुरगूर जाता जाल्यार एक पंथ आमी ते सेम नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. एक तुमी कितले पूण एक राउंड 2 राउंड 10 राउंड मस्जन 16 राउंड और ताचे किन्ना चड करता नियमित रुपार करता आसत अशी केन्नाय प्रभुपाद स्वामीन सांगचे विंगड कसं मटेरियल म्हळ्यार कसं एक साधारण वस्तूचें नांव घेवचें जायच ना आमकां. जाल्यार देवाल नांव आमी घेता आसता ती तेन्ना एक लायक आमकां एक पंथ दिसता आमगेल्या कांय टेस्ट ना म्हणून. तशींच एक गुरुले वचून तांणी सांगलें म्हाका कसं टेस्ट ना हांव 16 राउंड करता म्हाका कांय टेस्ट ना हांव कसं करचें. ताका तांणी सांगलें की सहज रुपारी जायत तसलें कोर नाका फाल्यां देखून जप करचें नाका तूं फाल्यां देखून बंद करी म्हणून. तेन्ना ताणें कुठलें सांगलें की अरे तशें कसं म्हणटात दॅट इज माय लायफ आय कॅनॉट गिव इट अप. हरे कृष्ण महामंत्र जप करचें म्हणून. म्हळ्यार देर इज सम टेस्ट आनी दॅट इज वाय इट इज एवर फ्रेश. आमी कितलें रिपीट केल्यार इवन ते भगवत गीता नॉलेज पळय येताची आमगेलें भागवत पुराण कोंकणी सेशनान तूं आय थिंक 3 times वी हॅव डन भगवत गीता और 2 times वी हॅव डन भगवत गीता. कितले पंथ आयकल्यार कितले पंथ रिसायट केल्यार इट फील्स फ्रेश as if we are reading it for the first time, as if आमकां कशें की नवे इनसाइट येता त्या वाजेल सुद्दां. हो
ऑल्दो इट इज द सेम श्लोका आम्ही 10 पंता वाजून अशें पुरो जाल्यार 11th टाइम वाजयता न्हय आमकां तातूंत कसं की एक नवो अर्थ दिसता आमकां लायफान कसं की एक नवें पर्पज मेळटा इनसायट मेळटा सो हें देवालें क्वॉलिटीज देवाल रिलेटेड खंयचेय कसने सामग्री असो देवाल खंयचे गुण असो इट इज नित्य नूतना एवर फ्रेश म्हूण सांगितलं 54th क्वॉलिटी सच्चिदानंद विग्रह सत्य म्हळ्यार देवालें इटर्नल पोजिशन आणि चित्त म्हळ्यार फुल ऑफ नॉलेज पुरा ज्ञान कसं असतं पुरा देवालें आसा आणि आनंद रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर पुरा आनंदात समुद्र म्हणतात तशी देवाल स्वरूप म्हळ्यार आनंदाल स्वरूप हे आनंदात समुद्र म्हणून ओशन ऑफ रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर ताका ते ब्रह्मसंहितांत असत पळय मस्त सकट साधू जन म्हणतात ती और मस्त जन ऋषीगण अशी असता ती कोण निराकार स्वरूपाक तांकां देवालें हें येता ताका ब्रह्मसंहितांत हें सांगिल्लें आसा श्लोक यस्य प्रभा म्हळ्यार कोणालें देवालें तेज इतलें आसा यस्य प्रभा प्रभवता जगदंड म्हळ्यार तुगेल देवा तुगेलें तुगेल स्वरूपा देखून येवच तेज प्रभवता जगदंड सगळ्यांची ऑल द युनिवर्सेस इल्युमिनेट जातात म्हळ्यार प्रभवता म्हळ्यार लायटन अप जाता ती पुरा युनिवर्स तुगेल तेजांतू कोटी कोटीशु अशेष वसुधादी म्हळ्यार पुरा प्लॅनेटरी सिस्टम्सांतू देवा तुगेल ते तेजान हें जाता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार देवालें तितलें विभूती भिन्नम तत् ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेषभूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहाम भजामी तत् ब्रह्म निष्कलम म्हळ्यार हें एक देवाल स्वरूप आसा हें सांगिल्लें आसा की इतलें तें तेजवान जावन तें सच्चिदानंद विग्रह देवाल तें स्वरूप नेक्स्ट पॉइंट आसा पोजेसिंग ऑल मिस्टिक परफेक्शन सर्व सिद्धी निषेविता स्ववशाखिल सिद्धी स्यात् सर्व सिद्धी निषेविता म्हळ्यार पुरा नमुने कसं सिद्धी आसता ती अष्टसिद्धी असो आध्यात्मिक सिद्धी असो पुरा देवाल मटेरियल परफेक्शन स्पिरिच्युअल परफेक्शन पुरा देवाल पर्सनॅलिटीन तू आस म्हूण सांगिल्लें आसा ऑल मिस्टिक परफेक्शन्स मागीर देवालें इनकन्सिवेबल पोटेन्सीज म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आमी चिंतन करूं जायना तसलें अथा अविचिंतया महाशक्ती आमगेली कल्पना देखून भायर आशिल्ली तसल शक्ती देवाली म्हूण दिव्य सर्गादी कर्तव्यतम ब्रह्मरुद्रादि मोहनम भक्त प्रारब्ध विध्वंस इति आद्य अचिंत्य शक्ती म्हणून म्हळ्यार तो एक 2 पॉइंट सांगिल्लो आसा म्हळ्यार देवाल अचिंत्य शक्ती एक एग्जाम्पल आसा की देव कुंतीले महाभारत युद्ध जातरी देव कुंतीले उलयता आशिल्लो म्हळ्यार कुंती महाराणी तिगेले प्रार्थना करता आशिल्ली आनी तिगेले उलयता आशिल्लो मात सायमल्टेनियसली त्यांच्या समयारी अश्वत्थामान ब्रह्मस्त्र सोडलेलें ताका देव त्यांची टायमारी अश्वत्थामाक सोडलेले ब्रह्मास्त्रान परीक्षिताक रक्षण करचे खातीर उत्तरालें गर्भा भितर वचून तागेलें रक्षण करता हांगा कुंतील्याकय उलयता आसा आनी थंय सेम टायम एट द सेम टायम उत्तराल गर्भा वचून परीक्षिताल रक्षण करता असं म्हणून अविचिंतय देवा तुगेले इनकन्सिवेबल पोटेन्सीज म्हणून आणि इतली तुगेले देवा तुगेली शक्ती आसा की ब्रह्म आणि शिवा तसले लोकपाल तांगेली शक्ती कांय लिमिट ना तांणी वय मोहित जाता ती म्हणून सांगिल्लें आसा ब्रह्म विमोहन लीला आमी पळयलेलें आसा इंद्रान कशी त्या गोवर्धन लिल्यान पळयलेलें आसा एक पंथाक त्या एक प्रसिद्ध काणी आसा की देव स्वर्गा वचून ते पारिजाताचे रूख घेवन येता पासो म्हणून त्या इन्सिडेंट जात तरी नारद मुनी अशी विजिट करू वतके इंद्रा मेळच्याक तेन्ना इंद्रा तो मेळटके आनी जोकिंगली क्रिटिसायज करतके की ब्रह्माक आनी शिवाक पराजित केलेलो देव तुगेल तसले देवाल तो लढाई कोण तू कसं मना वेलेल ते पारिजात हे रुखा खातीर तू दोन बशिलो ऑफकोर्स नारद मुनी क्रिटिसाइज इन अ जोकिंग वे मात इंद्राके भारी खुशी जाली बिकॉज अल्टिमेटली इंद्रदेव वय भक्तूच देवाल सो नारद मुनी तेन्ना इंद्राके सांगचे आसा की कशी ते ब्रह्माक आनी शिवाक असल वय जेन्ना देवाल अचिंत्य शक्तीचे अनुमान करचे जायना सो देर इज नो क्वेश्चन की विंगड कोणाक देवाल शक्ती कळूं येता म्हणून आनी भक्त प्रारब्ध
विध्वंस म्हणून हाजी खातीर एग्जाम्पल दिलेलें आसा की सांदीपनी मुनीलें तांगेले कृष्णाल गुरू आशिल्लो तांगेले चरडाक कशें की जाल्लेलें मात म्हळ्यार तांगेली मृत्यू जालेली जाल्यार ते गुरू दक्षिणे निमगिताना सांदीपनी मुनी सांगता कृष्णाक की म्हगेले पुत्त आपास घेवन वेतवा म्हूण आतां तागेले प्रारब्ध जाल्यार मृत्यू जाल्ला ऑलरेडी जाल्यार कृष्णान देवान रिक्वेस्ट केलेली चित्ता देवाल खातीर कसने पॉसिबल आसा म्हूण कळटा देव वता आनी थंय हागेले पांचजन्य राक्षस त्या एक विंगड स्टोरी आसा पांचजन राक्षस आसता मात थंय दोकून तो यमराज जाले आसता आनी देव यमराज जाल्या वचून त्याला गेले सांदीपनी मुनीले पुत्राक आपास घेवन येता म्हळ्यार कृष्ण इमिजिएटली ऑर्डर्ड यमराज की ते सांदीपणी पूत तुमगेले आसा ताका आपास हांव व्हरता म्हूण सो ह्या पुरो पळयलें सृष्टी नियमा विरुद्ध आसा पुरो जाल्यार हें एक एग्जाम्पल की भक्त प्रारब्ध विध्वंस म्हणून म्हळ्यार देवाल भक्ती देवाल कोण कनेक्टेड आसा तांगेलें कसने तांगेलें प्रारब्ध असल्यार वय ते सान रुपार वचून तांगेलें देवाल भक्तींत मुखारसून वचे खातीर आमकां भाग्य मेळटलें 57th क्वालिटी इज की कोटी ब्रह्मांड विग्रह म्हणून अगण्य जगत अंडाद्य कोटी ब्रह्मांड विग्रह इति श्री विग्रहस्य विभुत्वम अनुकीर्तितम म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार ब्रह्मान प्रार्थना करताना अशें सांगचें आसा की ब्रह्म म्हळ्यार सगळें सृश्टी केलेलोची आनी हांव हें म्हगेलें एक हें सृश्टी केलेलें एक युनिवर्स ब्रह्मांड म्हणटात पळय तेन्ना तो देवा सांगता की हें एक म्हगेलें ब्रह्मांड तशें कितले लक्ष कटल्यान ब्रह्मांड तुगेले स्किना पोर्स दोकून भायर येता ती म्हळ्यार आमगेले स्किनान सामसून पोर तशी लक्ष कटल्यान युनिवर्स महाविष्णूले बॉडी दोकून भायर येता ती म्हळ्यार इन्युमरेबल हें देवाल हें क्वॉलिटी म्हूण सो ब्रह्माल प्रेयर्स सो तुगेली ग्लोरी अशी म्हूण कशी अनलिमिटेड युनिवर्सीस इज पास्ट आनी मागीर आनीकय ब्रह्मान सांगचें आसा की क्व इद्रिक विध अवगणित अंड पराणु चार्य वा तद्व रोम विवर्स्य च ते महित्व म्हळ्यार तुगेले देवा तुगेले ग्रेटनेस अशी आसा की जस्ट लायक डस्ट पार्टिकल्स पळय हेकड तेकड आसता ती तशी तुगेलें म्हळ्यार आमी वाऱ्यान कशें धूळ उडल्यार कशी मस्त धूळ अशी दिसतली आमकां डस्टी एनवायरमेंट म्हणटात पळय तशी तुगेलें स्किना दोकून पुराय युनिवर्सीस भायर येवन ते डस्टा म्हणके होळटा ती म्हणून ब्रह्मान हें प्रेयर करचें आसा कृष्णान हें ब्रह्म विभव लिहिलां भागवतान ताजे पार्ट हें तातूंत ब्रह्मदेवान हें प्रेयर करचें आसा मागीर आनीक एक कृष्णाल क्वॉलिटी म्हळ्यार अवतारवली बीजम अवतारी निगद्यते म्हणून इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन्स भागवतान तूं आमी पळोव येता की मस्त सकट देवालें इन्कारनेशन्स आसा ती आनी भागवतान सांगिल्लें आसा की जस्ट लायक समुद्रान पाळ येता आसता मस्त सकट पाळ येता आसता अणगणीत पाळ समुद्र येद्रा आपल्या आमी पळोव येता की वेव आफ्टर वेव्स येता आसता ती आमी काउंट करचें जायना सगळो दिवस वेव्स आसतात तशींची देवा कितले की इन्कारनेशन अवतार तुगेले जगता आसता म्हूण आमी काउंट वय करचें जायना म्हूण तशी प्रार्थना करता सो देवालें ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन्स देव मागीर 59th क्वॉलिटी देवालें अशी आसा की हतारी गतिदायक मुक्तिदाता हतारी नाम हतारी गतिदायक म्हळ्यार देवालें शत्रू जावन वय कोणी आसल्यार देव ताका तागेलें उद्धार करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मस्त सकट एग्जाम्पल्स आमी इवन डिमन्स ऑफ वृंदावन सिरीज आमी रेग्युलरली अटेंड करता ती तुमी पळयलां आसा पुरो की कितली सकट देवाल शत्रू रुपार येवन देवाल लढाई करूं प्रयत्न केलेले तांगेल वय उद्धार जाला पूतना शिशुपाल कितले सकट जनाले देवान उद्धार केलेलो आसा ऑल्दो तांणी शत्रूल भावना घेवन देवाक मारू आयली तसले जनाल वय देवान उद्धार केला त्या देवाल एक क्वॉलिटी म्हूण सांगिल्लें आसा 60th क्वॉलिटी अट्रॅक्टर ऑफ लिबरेटेड सोल्स नॉर्मली आमी लिबरेटेड सोल्स म्हळ्यार कोण आत्माराम आसता ती म्हळ्यार दे आर सॅटिस्फायड तांकां कसलें जिवनान ना कसलें दे हॅव रियलायज देअर सेल्फ रियल म्हळ्यार तांकां आत्मसाक्षात्कार जावन तांणी प्युअरेस्ट फॉर्म आसा ती तांकां कसलें जावं म्हूण ना जाल्यार तसल जन वय देवाक पळोवन आकर्शीत जाता ती म्हूण सांगिल्लें आसा ताका शुकमुनी तसलें आनी चतुकुमारा म्हळ्यार ते सनक
सनांदन तांणी पुरा आत्माराम असती आत्माराम गणकर्षी म्हणून तांगेल वे कृष्णाला व्यक्तार्थम एवई तांगेल देवाल व्यक्तित्व पळून हानी वय अट्रॅक्ट जाता ती म्हणून आणि त्या प्रेयर्सान तू तांणी सांगचे आसा चतुश कुमारान की आम्ही पुरा रुपारी मुक्त सती आमगेल मनात कसने डिझायर ना म्हळ्यार म्हणटात पळय परमहंस स्टेज म्हणटा ती कसने डिझायर ना जाल्यार आमगेल मनांत केदने देवा तुगेले लील आयकूच तसं मनांत असता म्हणून म्हळ्यार इवन द हायेस्ट लिबरेटेड सोल्स असतात पळय पुरा गो तसं पुरा रुपार तांणी संतुष्ट असती तांगेले एक सेकंड वय तांगेल मन विचलित जायना मग तांणी वय 100% देवाला अट्रॅक्टेड असती म्हणून सांगितलं असं अट्रॅक्टर ऑफ लिबरेटेड सोल्स ऑल्सो आता अंग दोकोन 4 युनिक क्वालिटीज ऑफ कृष्णा सूर जाता म्हणून सांगितलं असं हे देवाले कृष्णाला या युनिक क्वालिटीज तो अष्टधारण गुणु चतुष्के लीला माधुर्यम यथा बृहद वामने म्हणून बृहद वामन पुराणा दोकून सांगितलं असं की देवाले मस्त सकड कृष्णाला फॅसिनेटिंग पास्ट टाइम्स असं लीला माधुर्य कितली सकड ऑफकोर्स तांतू पुरा पशी मधुर ते रासलीलाचे म्हणून सांगितलं असं हे बृहद वामन पुराणात सांगितलं असं मग वृंदावनाचे पुरा पास्ट टाइम्स असं ती गोप गोप बालिका ओटू देवाल बाल लीला पुरा युनिक असं ती आता आम्ही कंचे देवाले अवतार पळयल्यारी आम्ही राम अवतार पळयल्यारी और नरसिंह अवतार पळयल्यारी ऑफकोर्स एवरी देवाले पुरा अवतार यू कॅन म्हणतात पळय वी कॅन मेडिटेट ऑन फॉर इटर्निटी तांतू देर इज नो क्वेश्चन अबाउट ती देवाले अवताराची जाल्यार हे स्पेसिफिकली स्वीट पास्ट टाइम्स हे कृष्णाल्यांची आम्ही पळयता म्हणून सांगितलं असं कोट केलेलं असं प्रभुपाद स्वामी बुकान तू की मेनी इन्कार्नेशन्स ऑफ द लॉर्ड आर देर म्हळ्यार मस्त सकड देवाला अवतार असं जाल्यार कृष्णाले पुरा वृंदावनात पास्ट टाइम्स पर्टिक्युलरली रासलीला दीज आर व्हेरी युनिक आणि ताजेन भक्तजनाले प्रीती आणि आकर्षण आनीके वाडत वता देवाल खातीर म्हणून सांगितलं The next quality is प्रेम प्रिय दिक्कम यथाश्री दशमे म्हणून या तांची स्कंदान तू सांगितलं असं की कृष्णाक आमी ही ऑलवेज बी सराउंडेड बाय लविंग डे तागेले सुख तू केदने देवाले प्रिय जावन आशिल्ले भक्त आमी पळयत केदने ओट्टू असतात तांणी म्हळ्यार तागेले हे एक कृष्णाले एक युनिक हे केव केदने एकल्याक आमी खंयचे नॉर्मली देवाल पास्ट टाइम कसं नाही पळयलें एकल्याचें न्ही देवाले नाव देवाल गुण देवाले यश देवाले मित्र देवाल कोण प्रीती करतात तांणी पुरा जन म्हळ्यार देव अवतार घेतात तागेले सगळे एंटुराज घेवनू येतात कशी कोणचे फॉर एग्जाम्पल खंयचे प्रेसिडेंट ऑफ युनायटेड स्टेट्स विजिट तागेले सिक्युरिटी तागेले सेक्रेटरीज मे बी इट्स अ टीम ऑफ 200 पीपल तांणी पुरा जन एक प्लेनार बसून और 4 प्लेन करून येतात तशींची देवाल अवतार घेतात ही इज नेवर अलोन पुरा तागेले पुरा पार्श्वत कोण आसा ती तांणी पुरा जन ओट्टू येतात एंड इज ऑलवेज सराउंडेड बाय लविंग डिवोटीज म्हणून केन्ना आमी एक रायल विशय उलयता ती राय राज्य तेन्ना इट इज अंडरस्टूड की राय येता म्हळ्यार तागेले मिनिस्टर्स सेक्रेटरीज मिलिटरी कमांडर्स और कोण कोण तागेले इम्पॉर्टंट पीपल आसा ती तांणी ओट्टू येतलींची म्हणून हे कृष्णाले एक व्यक्तित्व दाखयता की देव इम्पर्सनल न्ही म्हणून ही इज सराउंडेड बाय हिज लिविंग डिवोटीज लविंग डिवोटीज and that is the very personal feature of the Lord म्हळ्यार पुरा डिवोटीज देवाल ओट्टू असता ती आणि स्पेशली आम्ही वृंदावन लिलांत पळयता की गोप बालक गोपीज पुरा तांगे ओट्टू आशिल्ली यशोदा नंदमार पुरा वृंदावनाचे कोण कोण इनहॅबिटंट्स कोण कोण ते व्रजवासी आशिल्ली ती पुरा देवाल ओट्टू आशिल्ली ती आणि तांगेले प्रीती इतले कृष्णाल खातीर जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल की हे तांणी आमी पळयता की हे गोपी जनान हे प्रार्थना करचे आसा की त्रुटी युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते म्हणून हे तांणी ब्रह्माल विशय कंप्लेन करतात गोपी की कसं नो सृष्टी करता म्हणून त्रुटी युगायते त्रुटी म्हळ्यार 1 सेकंडाक 1700 टाइम्स डिवाइड केल्यार दॅट इज त्रुटी इट्स सच अ स्मॉल फ्रॅक्शन ऑफ टाइम 1 सेकंडाक 1700 टाइम्स डिवाइड केल्यार ते त्रुटी आसा जाल्यार गोपीज कंप्लेन करतात की एक त्रुटी केन्ना जाता केन्ना आमी दोळे ब्लिंक करतात पण आमगेले दोळे पात्ते आमी बंद करता ना इट जस्ट टेक्स अ फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड आमकां कळना वे एक्चुअली आता आमी इतले आमगेले खातीर ते नॉर्मल लायफांत आमकां नोटीस वय जायना की आमी ब्लिंक करता आसा ती म्हणून दोळे बंद जाता आमगेले म्हणून
जाल्यार गोपीज कंप्लेन करतात की देवाल स्वरूप हे पळयताना ते एक त्रुटी मात्र वता केन्ना आमी दोळे बंद जाता आमगे दोळ्या पाती म्हणून आनी ते एक त्रुटी टाइम आसा पळय युगा येते तांकां अशी दिसता की कितले युगा दोकून देवाल दर्शन घेनी म्हणून म्हळ्यार कितले एक प्रीती आसा ते आमी कल्पना करचे जायना गोपी स्त्रियांक म्हणून श्रीमुखमचे ते तुगेले ते चंद तुगेले मुख पळोवचें मेळना म्हणून हें ब्रह्मान केलेलें एक सेकंडा खातीर एक सेकंड न्ही एक त्रुटी खातीर आमगेले टायम जाता म्हणून आनी त्या वेळांनी सांगता ती कृष्णाक गोपी की तुगेलो ओट्टू आमी आसतना सगळो दिवस वेळ आसल्यारी अशी दिसता आनी तूं ना आसतना एक रात्र वेळ सेपरेट आसल्यार आमकां दिसता की ब्रह्मान सगळें एक न्ही सॉरी ऑपोजीट तुगेलो ओट्टू आसल्यारी आमकां अशें दिसता की एक सेकंड भितर टायम जाल्लें म्हणून म्हळ्यार जस्ट ऑपोजीट फिलींग सो देवान नासल्यार वेळ तांकां जायना देवान आसल्यार तांकां ओट्टू आसल्यार तांगेलो टायम कितलो बेगी वता म्हळ्यार इतली प्रीती आशिल्ली म्हणून मात अशी न्ही की ब्रजवासीज आर नाईव म्हणटात पळय तांकां अशे एग्जाम्पल्स दिता ती म्हणून ना आमी हें कशी हें मनावर येता की हें इतली तांगेलें प्रीती देवाल खातीर आनी देवाक एज इफ तांगेलें म्हणटात पळय तांगेली प्रीती इतली आशिल्ली देवाल खातीर तांणी कशी अशी म्हणटात ते एक देवाल आनी गोपीजान आनी देवाल हें पुरा वृंदावनान तांगेले एक संबंद कशें आशिल्लो म्हणून इट इज नॉट दॅट दे डीड नॉट नो की तो देव सगळे सृश्टी करता म्हणून जाल्यार ती देवाल प्रीती इज लायक दीस की अशी न्ही की ड्युरींग द डे टायम स्टार्स आर नॉट देर करेक्ट की आतां दिवसा वेळार आमी आकाश पळयल्यार आमकां स्टार्स दिसना नक्षत्र दिसना ती सूर्य मात दिसता अशी ना की नक्षत्र ना ती म्हणून तशींची तांगेले इतली इंटेन्स प्रीती आशिल्ली सूर्या म्हणजे ती प्रीती आशिल्ली की तांकां ते देवाल विंगड फीचर्स की तो सृश्टी करता की ते सगळे ब्रह्मांडा करता तो पुरा जना तागेल्या अंश ते तांकां मनाक वचचे नाशिल्लें कशी सूर्यान आसतना विंगड नक्षत्र दिसना पळय तशी तांकां ते देवाल खातीर इतली इंटेन्स प्रीती आशिल्ली लविंग डिवोटी जालें की तांकां ते देवाल विंगड फीचर्स दिसनाशिल्लें की तो ब्रह्मांड इनफॅक्ट तांकां अशी दिसता आशिल्ली की तागेलें आमी टेक केअर करूं आमी पुरा जनान ते वृंदावनान पळयता की यशोदाक कितले कितले एक मनांत आशिल्लें हो ताका खावचें मेळ्ळें की तागेलें कसन जालें की ताका गोपीसा हो तागेल्या पांयां लागली की दे वर सो लविंग सो तें एक कृष्णालें आनीक एक फीचर वीच इज व्हेरी युनीक मागीर आनीक फीचर आसा कृष्णालें वेणू माधुर्यम म्हणून तागेलें हें देवाल एक युनीक क्वॉलिटी आसा हें गोपिकांची पुरा तांगेलें यशोदाक सांगचें आसा हें श्लोक येता वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा तव सुत सती यथाधर बिंबे म्हणून म्हळ्यार कृष्ण वेणुवाद्य आनी उरुधा निज शिक्षा म्हळ्यार विंगड नवे नवे ट्यून आनी फ्लुट्साच म्युजीक करता असं म्हणून एवरी टायम निज सेल्फ म्हळ्यार ऑन इज ओन तो कसं की नवे नवे ट्यून्स करता आसा ती तव सुता यशोदा सांगता हो तुगेले पुत्र आसा पळय तागेले ते बिंबे म्हळ्यार तागेले रेड लिप्सान ते फ्लुटा म्युजीक करता तेन्ना कसन जाता सांगचें आसा की सुरेश कश्मलम ययूर म्हळ्यार सगळे ब्रह्मांडान तूं पीपल गेट बिविल्डर्ड म्हळ्यार आशिल्लें काम पुरा सोड न्हू ते इतले तागेले देवाल त्या फ्लुटाच म्युजीक अशें आशिल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार सॉलिड अशी लिक्वीड जाता लिक्वीड आशिल्ली सॉलिड जाता म्हणून म्हळ्यार फातोर मेल्ट जाता आशिल्ली काय आनी यमुना होळची आशिल्ली यमुना स्टॉप जावन सॉलिड जाता आशिल्ली म्हळ्यार तसले त्या एक देवालें वेणू माधुर्याचें एक क्वॉलिटी म्हणून सांगिल्लें आसा आनी तेसांनी ते देवाल ते सुरेश म्हळ्यार पुरा सगळें हें ब्रह्मांडाच पुरा कोण हेड्स आसा ती तांणी कश्मल ययूर दे कंप्लिटली बिकम बिविल्डर्ड आनी कसन करतात तांणी तांगेलें मनांत कसनय येना की देवाल हें फ्लूट आयकल्स जाता एक मनांत येता की तांणी तांगेलें हृदयपूर्वक मनान हृदयान देवाल नमस्कार करून चिंतन करतात की त्या मात तांगेलें एक मन येता की त्या देवाल फ्लूट वाजयताना म्हळ्यार तितलें तें एक देवाल अट्रॅक्टिव्ह फ्लूट हें कृष्णालें युनीक क्वॉलिटी आसा म्हणून सांगिल्लें आसा एंड द लास्ट क्वॉलिटी 64th is Krishna's exquisite beauty, Rupa Madhuryam.
आणि तू उद्धवान तिन्ही स्कंदान तू उद्धवान विदुरा सांगचे असं परमपदम भूषण भूषणांगम म्हळ्यार नॉर्मली कोणी ज्वेलरी घालता ती टू बिकम अट्रॅक्टिव्ह भूषण घालता ती जाल्यार देव अशें आसा उद्धवान विदुरा सांगचे असं की ते ज्वेलरीच ब्युटी वाढता देवान ते घाल्यार म्हूण भूषण भूषणांगम म्हळ्यार ते ज्वेलरी खातीर देव ज्वेलरी म्हूण म्हळ्यार ते कितल्या हळू कसं पुणे आसया पुरो भूषण जाल्यार ते भूषण खातीर देव भूषण म्हणून म्हळ्यार तितले देवाल एक चंदाय आसा म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार इज सो अट्रॅक्टिव्ह म्हणून सो हे एक देवाल हे पुरा क्वॉलिटीज आमी चिंतन करता आसा ती आनी हे कंटिन्युअसली हियर करता आसल्यार डेफिनेटली आमगेलें अट्रॅक्शन फॉर द लॉर्ड विल इन्क्रीजिंग तो हे सिरीजा थ्रू आमी हे रेग्युलरली आयकता आसा ती थोडे थोडे आयकून आमगेले थोडे 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 मना वता आसतलें बिकॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिजन इज वी आर अट्रॅक्टेड टू समथिंग ऑर द अदर खंयच्यान आमी मन घालतात इवन फॉर सम पीपल इट मे बी लायक आतां ऑफकोर्स ना एक फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मॅच आसल्यार खंयचे इंडियाचे खंयचे शहरांत आसल्यार ते घंटे कटल्यान जन ते शोरुमा भायर टीव्ही ते स्कोर्स पळोवचे राबून पळयतली टीव्ही शोरुमा भायर फुडें टायमार म्हळ्यार एवरी वन इज अट्रॅक्टेड टू समथींग आनी आमगेल्यान तूं भक्तीन तूं मुखार सुन वचचें आमगेलें वाय वी कॅनॉट प्रोग्रेस इन भक्ती इज बिकॉज आमी डिस्कनेक्टेड आसा ती आनी डिस्कनेक्टेड कसले आसा ती बिकॉज वी फायंड अदर थिंग्स अट्रॅक्टिव्ह विंगड खंयचे विशयारी आकर्शीत जाता ती आनी हाची खातीर एकच सोल्युशन आसा की आमी आयकता भक्तीन तूं हकूर मुखार सरता आसा सो हे देवाल क्वॉलिटीज पुरा संग्रह केलेलो आसा रूप गोस्वामीन हे चांग रुपारी बिकॉज द मोर वी लिसन टू दीस मोर वी अंडरस्टँड इट आनी आमी केन्ना आयकता वतली ती तेन्ना आमगेल खातीर देवाल प्रिती हगूर मनान तूं वाडता वता एज वी अंडरस्टँड इट मोर म्हळ्यार अशी न्ही की दिस इज जस्ट इमोशनल भक्ती चैतन्य चरितामृतान सांगितलें सिद्धांत बोले म्हळ्यार हे पुरा प्रिंसिपल्स अंडरस्टँड करे न करो आलस वी शुड नॉट बी लेजी इज अंडरस्टँडिंग द प्रिंसिपल भक्ती म्हळ्यार ते इमोशन ते आमगेले चॅनल्स भक्तीचे दॅट हॅज टू बी अंडरस्टूड फिलॉसॉफिकली हे सिद्धांत पुरा आमकां हे बुक्सा थ्रू हे व्हड शास्त्र भक्तान बरें ते आमी अंडरस्टँड करून घेवका म्हूण इट इज नॉट अ इमोशनल थिंग की म्हणटात पळय आमी फॉर एग्जाम्पल खंयचे एक इट्स इट मे हॅपन दॅट की अशें आसता की खंयचे फॉर एग्जाम्पल खंयचे एक स्पिरिच्युअल टीव्ही प्रोग्राम अशें पुरो खंयचे एक लीला जाता आमी वी मायट फायंड जस्ट एक इमोशनल लेवलार आयकता आसतली ती आनी आमकां वी बिकम इमोशनल मागीर वेंगड खंयची टीव्ही प्रोग्राम पळोवन आमकां ते इमोशनल जाता ती सो हे देवाल विशय म्हळ्यार इट शुड नॉट बी रिड्यूस टू स्पिरिच्युअल एंटरटेनमेंट रूप गोस्वामीन चैतन्य चरितामृत सांगा आसा की वी हॅव टू अंडरस्टँड दिस प्रिंसिपल्स आनी वेन वी अंडरस्टँड दिस प्रिंसिपल्स थॉरली पळय आमी केन्ना प्रयत्न करता ती तेन्ना आमगेलें अट्रॅक्शन देवाल खातीर आनीकय वाडटा वता म्हूण सांगिल्लें आसा सो इन आवर ओन वे वॉट एवर टॅलंट्स वी मे बी हॅविंग आमी ते देवाल ओटू कनेक्ट केल्यार देन वी वील अंडरस्टँड दिस मोर एंड मोर सो हाचें सेशन हांव हांगा कन्क्लूड करता कसं उलयलें ना कसं चूक जावन आसल्यार तुमी क्षमापण करता हरे कृष्ण so just a quick recap I will just quickly go through the qualities just in case what we have discussed so first we discussed devala all opulent quality all honorable 49th मागीर supreme controller ईश्वर देव मागीर आमी त्या पळयलें कशी 64 qualities देवाल मात्र युनिक 4 qualities specially changeless देवाक पुरा गोत सर्वज्ञ देव नित्य नूतन एवर फ्रेश सच्चिदानंद विग्रह मागीर पुरा तेगेलें सिद्धी आसा साद्रांगश्चित चिदानंद घनाकृत मागीर अविचिंत्य देवाल इनकन्सिबल पोटिवेंसी आसा मागीर 57 पळयलें कोटी ब्रह्मांड विग्रह कोटी कटल्यान ब्रह्मांड येता आनी अवतारवली बीजम इज द सोर्स ऑफ ऑल इन्कार्नेशन पुरा अवतार देवालें आनी देव गतिदायक म्हणून म्हळ्यार कोण देवाल शत्रू आसा तांकां वय देव उद्धार तांगेल करता मागीर आत्माराम गणकर्शी म्हणून म्हळ्यार आत्माराम कोण जावन आशिल्लें
गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी तसं जन तांनी मागीर देवाला अट्रॅक्टेड जाता ती आणि लास्ट आरी वी डिस्कस द 4 युनिक क्वालिटीज ऑफ देवाले एक लीला माधुर्यम मागीर दोन्हीचे प्रेम प्रेम प्रियाधिकम म्हळ्यार देवाले लविंग डिवोटीज आसता ती मागीर वेणू माधुर्यम आणि द लास्ट क्वालिटी रूप माधुर्यम देवाल तितले चंदुकोणी ना पदम पदम भूषण भूषणांग. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे थँक्यू सो मच. आज सेशन दाखवतले कशी आमकां म्हणून कळना 64 क्वालिटीज. लास्ट 4 तर मोस्ट इम्पॉर्टंट. लास्ट 5 नव्हे 61 62 63 64 लास्ट 4 क्वालिटीज वर एक्सक्लुसिव्हली फॉर लॉर्ड कृष्णा. You really said very well. म्हळ्यार कसं म्हणटा सांगा देवाक पळोवका जाल्यार कानान पळोवका दोळ्यान न्ही. तशी आमी कितली कानान म्हळ्यार कितली चड आयकताची तितलो आमकां कळण येता म्हणून आमच्या क्षमता प्रमाणे आम्ही ऐकूचे शकताची अंडरस्टँड करचे शकता. बिकॉज इट इज नॉट नेवर पॉसिबल टू अंडरस्टँड हिम कम्प्लिटली. बट द मोर वी अंडरस्टँड आमची कितले चड आयकून घेवन आयकता उरताची तितलो आमकां डेली रुटीनात आतां आमी म्हणत एक 3 घंटे कोणे मुवी पळोवन घेवन आयल्यार ताजेची विवरण 3 तास पसून चलत म्हणटा पळय. 3 तास पळोवन आयल्यार 3 तास चलता उरता. तशीच हे आम्ही रेग्युलरली देवा बद्दल केन्ना आयकता उरता. आम्ही खंयचे कार्य करता अशी असल्यार आमी देवा स्मरण जाता उरता. हो अशी हे आमगेले डायजेशन धरिल्ले इच अँड एवरीथिंग वॉट एवर वी फेस we come to know it's all because of Krishna only we are doing. So these are various ways तुम्ही हे तो चंद कोण तांगेल क्वालिटीज डिस्क्राइब केले. थँक यू सो मच. कोणाक कसले प्रश्न आशिल्ले असल्यार विचारचे शकताचे. Because Vipra Sudama Prabhu will always give convincing answer. कोणाक खंयचे प्रश्न आसवे? कोणाक ना जाल्यार म्हगेल एक लास्ट टायमाचे न्हू एक प्रश्न आसा. आय एम लायक डेस्परेट टू आस्क. हा विचारशे प्रभुजी. येस महाराज. येस महाराज. ओके. हांतू तू हे क्वालिटी सांगू एक 38th नंबर आ क्वालिटी आसा हॅपी म्हणून. म्हळ्यार लास्ट माताजीन अशी सांगिल्ली की देव म्हळ्यार ही इज ऑलवेज हॅपी. तांकां दुःख टच करचे जायना म्हणिल्लें आसा अशें म्हणून शी ट्राय टू एक्सप्लेन. सो माय पॉइंट इज की नो डाउट दूर दूर पासून देवाक हे द्वंद्वा कडच्यान दूर उरता अंडरस्टँड. बट वी ऑल्सो हियर की कशी एक चेडा कसले एक सांचे लागल्यार बी आम्हा कितले दुःख जाता पळय ताजे की 1000 पटे चड दुःख देवा जाता म्हणून आमी आयकताची. तेन्ना हे कॉन्ट्राडिक्टरी अशें दिसून येता आस म्हाका हे सेंटेन्स. म्हळ्यार हाऊ कॅन ही बी हॅपी ऑल टायम हॅपी वेन वेर हे distress cannot touch him म्हणून आसा. how is it possible? म्हळ्यार it's a kind of contradiction दिसून येता आसा. येस महाराज. सो ते द्वंद्व असतात पळय दॅट इज अ सोर्स ऑफ आमकां सुख दुःख which we are dealing with. की sometimes we are happy, sometimes certain things happen अशें जाल्यार आमकां दुःख जाता आनी certain things जाल्यार हे आसा. हे द्वंद्व हे संसाराचो विषय म्हणून. दिस इज द ड्युअलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड. मात तोच विषय स्पिरिच्युअली असल्यार पळय इट इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर इन विच एवर वे इट लुक. आतां आमकां एक विंगड एक एग्जाम्पल गिव येता की इन दिस वर्ल्ड इफ यू आर सेपरेटेड कोणी तुमगे लविंग पर्सन आउट कोणी सेपरेटेड आसता ती इट्स अ सोर्स ऑफ हे म्हणटात पळय दुःख जाता ऍक्च्युअली. मात आमी गौडीय संप्रदायांत पळय येता की विप्रलंब भाव इज द हायेस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर ऍक्च्युअली. करेक्ट. की आमी ते डिस्ट्रेसान सो देवाल खंयचे इमोशन असल्यार पळय इट इज फुल ऑफ ब्लिस. ऑल्दो बिकॉज ऑफ अ प्री कन्सिव्ड नोशन म्हळ्यार पळय आमगेले हे आसा की आमी ब्रॅकेट करता ती म्हणटात पळय पिजन होलिंग करता ती की हे विषय म्हळ्यार दुःखा विषय हे म्हळ्यार सुखा विषय. मात देवा लोट कसं नसतं पळय एनी फॉर्म ऑफ इंटरॅक्शन वेदर इट इज सेपरेशन यू आर विथ हिम यू आर फायटिंग विथ हिम or you are laughing with him, it is all blissful at that platform. Because simply the deval or to jod sunasati, that is the source of ye. So deval konale katira dukh jata, or as you said, there are maybe many leela ki dev, but simply that source of being connected is full of this. Yeah, chike counterintuitive asa, but that is because of the duality of this world. Because आम्ही ह्या ब्रॅकेट करता ती की ह्या वस्तू म्हळ्यार हॅपी जावचे ह्या वस्तू म्हळ्यार सॅड जावचे म्हणून. मात देवाल युनिवर्सान तू एनीथिंग इज ऑल ब्लिसफुल.
although we may not be able to appreciate at this point, but the example of Vipra lamba bhavani universe anpolo eta can we are separated, it is a source of distress actually. Matta deval form ante the Vipra lamba bhav is the highest form of anand you can feel, right? So we can relate this to other aspects. What may seemingly look as distressful situations actually is full of bliss deval level. Thank you. Material level we are not supposed to compare it with material level. Spiritual level, it's there's the only same one emotions at the spiritual level are all blissful. Blissful. Oh, thanks, Prabhuji. आणि कोणाक खंयचे प्रश्न असले मेगल डाउट सॉल्व केल प्रभुजी. हरे कृष्णा हरे कृष्ण भारी लाइक कोण सांगे सेशन बहुत मस्त धन्यवाद प्रभु. एक प्रश्न आहे म्हणारी आता रासलीला झालं ना देवान कालाक रपकारोनो ती रासलीला युग युग जाल्ले म्हणून ऐकले ते वैवे वय ऍक्च्युली त्या म्हाका एक्झॅक्टली हे जायना मात ते वय ते तुम्ही सांगची पॉइंट करेक्ट म्हाका एक्झॅक्टली त्या टाइम येना मात तुम्ही सांगिल वय ते इटर्निटल म्हळ्यार ते टाइम केल्यार पळय कशें आमी सांगतात पळय 24 hours तशें ऍक्च्युली त्या रासलीला इज इटर्नल म्हणतात पण ते केन्ना सूर्य जेले कसन मोड ते तितले टायमा खातीर तांणी ओट्टू आशिल्ली ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो योर पॉइंट इज करेक्ट माताजी. वय ब्रह्माले एक दिवस तितले फुल रासलीला चली म्हणजे कालाकची देवाने रप करेल दॅट इज म्हणते ग्रेट. आणि हे आता माझं आम्हाला सीतामाजीन सांगल्या म्हणजे ते कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पण ऍक्च्युली ते आमगेल खातीर हे असता म्हूण हे आमगे संवसारांत कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम आसा रात्री दिवस जाता. स्पिरिच्युअलान तूं टायमाच कॉन्सेप्ट ना ऍक्च्युली. अच्छा तुम्ही सांगच्या पुरारे वृंदावनान थंय सूर्योदय जाता पण टाइम ना. इट इज सिम्पली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. ते टाइम म्हणून ना ऍक्च्युली. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. आता ते रेसिप्रोकेट करतात पण आम्ही एक्झाम्पल पळयतात की एक शांत रसान तूं इमॅजिन करात एक फूल आसा खंयचे म्हळ्यार एवरीथिंग इज एनिमेट न्हू स्पिरिच्युअल वर्ल्डान तूं पुरा व्यक्तित्व आसा पण एक फूल देवा पळयता आसा म्हळ्यार की देवान ताका पळोवका म्हणून आनी देव पळयता आसके ताका आनी ते देवान पळयल सीता फूल ते चंद जत्तावतके म्हळ्यार देवाल प्लेजरा खातीर न्हवतो ते फूल आनिके चंद जतके देवा पळोवन ताका आनिके खुशी जातके ते फूल आनिके चंद जातके. एंड दिस कॅन हॅपन फॉर मी शाश्वत रूपा खातीर आमके हे कल्पना करूं जायना. ते फूल चंद जाता आसा आनी देव पळयता आसता ताका शाश्वत काला खातीर. So these are things which we cannot imagine. But the time much concept na actually. Vaikunta. It is for our amgel conception actually. Okay. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you. Even आज एक लेक्चर अंतु चिहाव ऐकलं हे भगवद्गीता 10th chapter असने लॉर्ड्स ऑफ पिलर्स अंतु तो चितशीची की आता सगळोकाक एक श्वास देवन लोक देवान धाडिल्लो असने मात्र it is up to him ki if he wants he can extend or if he wants he can reduce. एक शुद्ध भक्त आशिल्ले एक्झाम्पल प्रभुपादाले एक्झाम्पल दिवन सांगिल्लें आसा तांगेल मरण एक्चुअली केन्की जावचें आशिल्लें म्हळ्यार थोडे पयले जावचें आशिल्लें पण भक्त तागेल डिसायपलान सांगलें खंय की we cannot stay away from you so please तुम्ही देह त्याग नाका म्हणून. सो being a pure devotee देवान ताका अशी कसं म्हणता सांग ताकद दिली की he could extend his life म्हणता आपण तशी. that is not possible for everyone but for pure devotees Lord gives some certain strength. So obviously kalache he has control over everything, so on kal also he'll be having. So amge logic antu we cannot apply our logic to all these things. Only thing where we can use our logic is deval vishay antu things are beyond logic म्हणून ते आम्ही logically accept करूया. Correct. Beyond our imagination. In material language, it's beyond our imagination, but we have to try to understand. We have to understand and accept that there are things beyond our understanding. Yes. More necessary is acceptance. Thanks, Prabhuji. आयचे थोडशे अनाउन्समेंट करचे साची कोणाका विंगड कोणाका प्रश्न जो कसले आशिल्ले सांगितले नाजेल्ले मुरलीधर सर प्रभू हांव अनाउन्समेंट करचे.
Yes, Mataji. ओके मंडे वेनसडे फ्रायडे हे नेक्टर ऑफ डिवोशन सिरीज कशी आमगे चलता असाची आता नेक्स्ट हमारी फाल्याक हे थर्सडे नेवे देन वैष्णव भजन रात्री 8 घंटे असा सगळे लोक पार्टिसिपेट करता त्याच मागीर 5 तारीखेक फ्रायडे चुडी पूजा असा चुडी पूजा 2 टायमार असाची सकाळी 7:30 घंटे आणि 10 घंटेक मारी एक सिंगापूर टाइम आणि इंडिया टायमारी 2 सेपरेट चुडी पूजाचे सगळे लोकांना लाभ घेवका म्हळे हे ग्रुपान सगळे लोक जोडील असाचे तशें करून सगळे लोकांना लाभ घेवपाचे मागीर 8 तारीखेक संपूर्ण भागवत पारायण सोमवार येता असा सो वी ऑल वेट फॉर एकादशी ते एकादशी दिवसा सगळे लोकांना पार्टिसिपेट करता म्हणून असा मागीर सॅटर्डेक डेमन स्किल्ड बाय कृष्णा शंबासुर त्या सेशन असा त्यानंतर आमचे फेवरेट नेक्स्ट वीक येता असा बलराम पौर्णिमा सो ताजेचे सेशन स्टार्ट जातले 12 तारीखेक दॅट्स ऑन फ्रायडे त्याच मागीर हे मंथ एंड ऑब्वियसली आमचे फेस्टिवल फेवरेट म्हयनोची कित्याक म्हळ्यार जन्माष्टमी बी ह्या म्हयन्यात येता असा बलराम पौर्णिमा बी ह्या म्हयन्यात येता असा नंद उत्सव बी ह्या म्हयन्यात असा सो आमकां एकामागशे फेस्टिवल आसाची आणि हे भागवत पुराण कोंकणी तातूंत कितलाय कोण ऑर्गनायज करता असा वेरियस प्रोग्राम्स थोडेशे सरप्राइज प्रोग्राम्स बी उरतले सो एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम मुरलीधर चरण प्रभू हाजे शिवाय बी खंयचे अनाउन्समेंट आसले एक बर्थडे आशिल माताजी. येस आय एम सॉरी आज श्रीमती रश्मिता पै तांगेल बर्थडे त्यांनी रेग्युलरली चॅन्टिंग करताची आणि शी इज अ व्हेरी गुड डान्सर आम्ही सगळे लोकांना तिगेल खातीर एक हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून घेऊन तांगेल बर्थडे विश करया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भागवत पुराण कोंकणी टिमान दाखवून रश्मिता पै माताजी तुमका खूप खूप कसं म्हणतात सांगा बेस्ट विशेस फॉर युअर अपकमिंग इयर्स. हरे कृष्णा. Yes. धन्यवाद पुराजना के थैंक यू भक्तीन तू मस्त मुखार वचो आमगे सगळे लोकल ब्लेसिंग्स विशेस आस तुमका and we are looking forward for your performance in our upcoming sessions Mataji. धन्यवाद थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मुरलीधर चरण प्रभु आज नरसिंह आरती म्हणून एंड करची वे Yes, Mataji. ओके प्रभु.